Gesù mo garbuta Kilo mo walis tangso Amce senggi di sragrauta Angkat sampai seleta Tace bagari konasa Sabun ritmo ketulung Taso sangga tangkang dita Wando dewik mogaso Tace bagari konasa Sampun ritmo ketulung Taso sangga tangkang dita Wando dewik mogaso Kakultaci ke di morti Himoti sodaryoto Wecik atmya portlundata Apya sratan nalaita Bapak ditatang kawasun Kurpeshe yang itaita Aplesat mas tangkang kawun Tacetai toi sata Bapak ditatang
एक घडीभर ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी आसाव देखून जेजूक पळोवन आमी रावया. ह्या आल्तारी मुखार आसच्या आमच्या सोम्यांक आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक प्रयत्न करया. ह्या स्वादीक सक्रामेंतांत आमकां राखोन आसच्या मोगाळा सोम्या आमी तुका सरपडोन नामान करता. सर्गींचें मांडना जावन आमकां पोसच्या तुका आमी आराधन करता. आमचे खातीर कश्ट मोरान सोसून कुर्साचें मोरान मोरून पुनर्जीवन जाल्ल्या तुका आमी वंदिता. सांजुआंव पावल दुसरो ह्या सांताच्या पांयांतळी येवन तुका आराधन करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिन वचता. आमकां दिसाच्या राटावळी मदीं तुजो सांगात सोदूंक तुजो मोग भोगूंक आमकां तुवें आपयलां. आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आमचीं काळजां मनां तुका उबारून तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती गावंक आमकां फावो कर. सुम्यांची स्तुती आमी गावच्याक ताका आराधन करच्याक नामान करच्याक हांगासर आमी एकठांय जाल्या. सांगाता आमी आसाव एका मोनांची एका काळजांची जावन ह्या देव तेंपलान सांगाता मेळ्ळ्या. आमची काळजां सोम्यांत आमी उबारुया. गीत आमी गावया. ताळयो पेटून गावुया. उबी रावा. तुमच्या व्हडल्या बुकान पान नंबर 15. पेटून गावुया रसना रागना वाडुया सगळे आमचे सक्तेन गावया भक्तीची कीर्तना. सगळ्या आमच्या भक्तीन गावया भक्तीची कीर्तना. हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो पेटून गावुया रसना रागना वाडुया सगळ्या आमचे सक्तेन गावया भक्तीची कीर्तना. सगळ्या आमचे सक्तेन गावया भक्तीची कीर्तना. हालेलुया 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 हालेलुया. तावन सुटका दिवन संवसाराक आयलो. पक्का तावन सुटका दिवन संवसाराक आयलो. सर्गीचो तो दरवटो आमकां उक्तें केल्लो. सर्गीचो तो दरवटो आमकां उक्तें केल्लो. हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो पेटून गावुया रसना रागना वाडुया सगळ्या आमच्या सक्तीन गावया भक्तीची कीर्तना. सगळ्या आमच्या सक्तीन गावया भक्तीची कीर्तना. हालेलुया हालेलुया
आसा कीर्तनांत तो ऐकता कीर्तनांत तो आसा कीर्तनांत तो ऐकता फातका आमची बक्षिता इष्ट आमचो तो जाता फातका आमची बक्षिता इष्ट आमचो तो जाता हालेलुया 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 ताळयो पेटून गावया रस्त्यार वाडूया सगळ्या आमचे सक्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना सगळ्या आमचे सक्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना हालेलुया 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 निर्मूळ आमच्या काळजाता तुमच्या कामी गायना निर्मूळ आमच्या काळजाता तुमच्या कामी गायना आमकां तो दडून दिता शांती आनी समाधान आमकां तो दडून दिता शांती आनी समाधान हालेलुया 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 ताळयो पेटून गावया रस्त्यार वाडूया सगळ्या आमच्या सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना सगळ्या आमच्या सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना हालेलुया 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 मोगाळ भावा भयणीनो जायत्यो कारणां आमचे थंय आसात देवाक अर्घां दिवच्या सकाळीं तावन सांज पर्यंत आनी सांज तावन सकाळ पर्यंत हर एक घडी हर एक दीस हर एक मिनीट म्हणल्यार बरी देव आमची जतन घेता आमकां सांबाळटा आमकां राखून व्हरता देखून त्या देवाक आमी अर्घां दिवया ताच्या पुता जेजू मरिपात देवा बापाक अर्घां दिवच्या खर प्रयत्न आमी करया तुमची जबाब अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गानी योगला तुका सुम्या आयचो हो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या आमकां दिल्ल्या जिविता खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या आमचे थंय वतल्ल्या कुरपे देण्या खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या आमकां कुटुंबांचें जिवीत दिल्ल्या खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या बरी पतीन आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या मोगाळ भुरगीं आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या कुटुंबांत मोगाचो पावस वतल्ल्या खातीर एकामेका बगसूंक सुदारसून वचचें बरें मोन आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या आमकां सदांच गरजेक पावच्या आमच्या शेजाऱ्यां खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या जिविताचें उतार दिसपड तें आमकां फावो करच्या याजकां खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या स्वता आत्मो पाराकलीत आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या आमची सर्गींची आवय आमकां सायबिणीक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या तिच्या गोपांत आमकां सदांच दवरल्या खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या पवित्र सभेचे सांदे आमकां केल्ल्या खातीर पवित्र सभा चलोवन वचच्या सर मणियारां खातीर अर्गानी योगला तुका सुम्या जेजू सुम्यांच्या नांवांक मान आनी होगलाप दिवन आमी गावया आतां गीत तुजो हांव मोग करता
तुमच्या ಒಡ್ಲ ಬುಕ್ಕಾನ್ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 28. सो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता हातांनी सदा तुज्या पांया तळा तुझे वाटेला चलतलो तुझी संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुझ्या पांया तळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेजू तुका हांव अर्गां दिता आतांनी सदा तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुज्या हांव स्तुती तुजी हांव स्तुती करता जेजू तुजी हांव स्तुती करता आतांनी सदा तुज्या पांया तळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुज्या पांया तळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुका हांव प्रणाम करता तुका हांव प्रणाम करता जेजू तुका हांव प्रणाम करता आतांनी सदा
पायांतळ रावतलो तुझे वाटेन सोदतलो तुझी संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुझ्या पायांतळ रावतलो तुझे वाटेन हांव सोदतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना Hallelujah, 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 परत आमची काळजां म्हणा सोम्या थंय आमी उबारुया उपकारी काळजान तुमची जबाब जावं दी अर्गान तुका सोम्या जेजू आमकां बोलवंत फिरगज कुटाम फावो केल्ल्या खातीर बरे सक्तिवंत गुरकार आनी प्रतिनिधी आमकां दिल्ल्या खातीर बरी आवय बापूय आमकां दिल्ल्या खातीर उर्बेवंत तरणाटे तशें मोगाळ भुरगीं आमकां फावो केल्ल्या खातीर समाधानाचें संतोशाचें कुटाम आमकां दिल्ल्या खातीर दिसपडतो वावर करूंक शाती बोळ आमकां दिल्ल्या खातीर सर्व वाठारांतलें गडगड्या जगनांतलें आमकां राखिल्ल्या खातीर आमच्या गरजांक आमच्या धार्मीक भावा भयणी खातीर सर पिड्याशिड्यांतलें आमकां निवारल्या खातीर पिड्यान ती पिड्या सोंसचें बोळ आमकां दिल्ल्या खातीर हेरांक गरजेवंतां पावचें उदार मोण आमकां दिल्ल्या खातीर एकामेका खातीर मागचें तें धैर्य आमकां दिल्ल्या खातीर पवित्र आत्म्याचें सकत आमचें तें वतल्या खातीर आमची कुटुंबां मोगाची रावलेरां केल्ल्या खातीर एक घडीभर आमच्याच मनांत तावन देवाक आमी अर्गां दिव्यांत आनी आमचें तीं वतल्या सर बरेपणा खातीर उपकारां खातीर तसो आमी उडास काडया प्रत्येक जावन प्राजिताच्या सगळ्या काळार आनी तशेंच ह्या पास्कांच्या फेस्ताच्या संभ्रमांत आमी आसता जायतीं कार्य आमी मांडून हाडल्यांत ह्या संदर्भार देवान आमकां राखून व्हेलां तसो उडास कान देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां गीत जावन आमी गावया अर्गां तुका दिता तुका सोम्या ಸಮ್ಯಕ್ ದಿನ ವರ್ಷ ಮುಖಾಂತ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 209.
सगळ्या मुजा काळसा अर्कांदिता तुका सोमिया सगळ्या मुजा काळसा दिनवाशी मोन मुझे उपकार तुझो पावडून भरला व्हडा आनंदा अर्कांदिता तुका सोमिया सगळ्या मुजा काळसा सर्गी दडबार सांडून संसार खायलोय देखून अर्गा तुका सोमिया खुर्सार मोरोन आमची सोडवण केली देखून अर्गां तुका सोमिया अर्कांदिता तुका सोमिया सगळ्या मुजा काळसा दिनवाशी मोन मुझे उपकार तुझो पावडून भरला व्हडा आनंदा अर्कांदिता तुका सोमिया सगळ्या मुजा काळसा मासान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गा तुका सोमिया हरसां तुझ्या तुझे पिडार केलाय देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या मुजा काळसा दिनवाशी मोन मुझे उपकार तुझो पावडून भरला व्हडा आनंदा अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या मुजा काळसा प्राजित असो काळ संपोवन पास्का काळाच्या संतोशांत आमी आसां सुम्या जेजूचे जिवन पोनो आमकां सर्गींच्या राजाची खात्री दिता सक्कळी आमी मरोंक आसा एक दीस आनी देवाच्या राजा सरशीं वसोंक आसा हर एक दीस देखून हर एक घडी देवाच्या राजा खातीर अत्रेगून अत्रेकचे मनीस आमी जावया आमकां दुखयल्ल्यांक बक्षिया हेरांक जर आमी दुखयलां तर बक्षणे मागया हेरांक बक्षिल्यार मात्र देव आमकां बक्षिता म्हूण सोम्यान म्हळां आमच्या बापाच्या मागण्यांत सोम्यांच्या नांवांत आसा सकत ताच्या नांवांत आसा बोळ ताच्या नांवान आमकां कोट्या सक्तेतावन सुटका मेळटा आमकां नाडसो तेन्ते सेवा हाडसो सैतान सोम्याचें नांव आयकल्या तक्षान धांवता पळापळ घेता त्या सोम्याचें नांव आमी दिसपरतें उलो करया गरजांत तशें सुखांत आनी संतोशांत सोम्याचें नांव आमच्या जिबेर सदांच आसूं दी आमच्या काळजांतावन तें येवं दी त्या मरीपात सर वायट सक्तेंतावन जैत व्हरूंक सोम्या आमकां फावो करूं दी तेंच नांव आमकां जिवीत दिवचें तेंच नांव आमकां बाचाव हाडचें तेंच नांव आमकां देवाच्या राजाक व्हरून पावोवचें देखून तेंच नांवांत गीत आमी गावया जेजूच्या नांवान जैत आमकां तें लाभता
उबे राहूया. जेसूच्या नावान जेसूच्या नावान सैतान कांदे लावता. जेसूच्या नावान जेसूच्या नावान सैतान लावता. जेसूच्या नावान रावच्या वोगता सांग कोण आमकां आडावंक सोदता. जेसू जेसू जेसूच्या नावान सैतानचें जावन आसा. जेसूच्या नावान जेसूच्या नावान सैतान कांदे लावता. जेसूच्या नावान जेसूच्या नावान सैतान पोट धांवता. जेसूच्या नावान रावच्या वोगता सांग कोण आमकां आडावंक सोदता. जेसू जेसू जेसूच्या नावान सैतानचें जावन आसा. जेसूच्या रक्तान जेसूच्या रक्तान सैतान कांदे लावता. जेसूच्या रक्तान जेसूच्या रक्तान सैतान पोट धांवता. जेसूच्या रक्तान रावच्या वोगता सांग कोण आमकां आडावंक सोदता. जेसू जेसू जेसूच्या रक्तान सैतानचें जावन आसा. जेसूच्या कुर्सान जेसूच्या कुर्सान सैतान कांदे लावता. जेसूच्या कुर्सान जेसूच्या कुर्सान सैतान पोट धांवता. जेसूच्या कुर्सान रावच्या वोगता सांग कोण आमकां आडावंक सोदता. जेसू जेसू जेसूच्या कुर्सान सैतानचें जावन आसा. जेसूच्या उतरान जेसूच्या उतरान सैतान कांदे लावता. जेसूच्या उतरान जेसूच्या उतरान सैतान पोट धांवता. जेसूच्या उतरान रावच्या वोगता सांग कोण आमकां आडावंक सोदता. जेसू जेसू जेसूच्या उतरान सैतानचें जावन आसा. जेसूच्या मोगान जेसूच्या मोगान सैतान कांदे लावता. जेसूच्या मोगान जेसूच्या मोगान सैतान पोट धांवता. जेसूच्या मोगान रावच्या वोगता सांग कोण आमकां आडावंक सोदता. जेसू जेसू जेसूच्या मोगान सैतानचें जावन आसा. सैतानचें जावन आसा. सैतानचें जावन आसा. देवाचें उतर आमी आतां आयकुया. सांजू आमच्या वांजेलांतलें अध्याय 20 11 18 पर्यंतलें वाचप आमी आतां आयकुया. हेणें मोरी फोंडा भायर रावून रडतली. रडत तिणें बागोवन फोंडा भितर तिळण पळयतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयांकडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये
तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सुम्यांक तांणी काडून व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी घुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये, तूं कित्याक रडताय? कोणा सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, रब्बोनी, जुदेवांचे भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धरून रावनाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचूंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मगदलाच्या मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता देखून बसा. कीर्तन 56 एका पुरबायचें वाक्य आसा. भोवशा तुमी येदोळ पर्यंत आयकल्लें ना जावंक पुरो. हें आयकल्यार तें गंभीरायेन कान घेवं ना जावंक पुरो. तें कीर्तन 56 8वें वाक्य अशें म्हणटा, म्हजे कश्ट तुवें मेजल्याय, म्हजीं दुकां तुज्या शिस्त्यांत बरोवन दवर. तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास म्हजे दुस्मान पळोवन वेतले. म्हजीं दुकां तुज्या शिस्त्यांत बरोवन दवर म्हणलें. लॉर्ड, यू हॅव स्टोर्ड माय टियर्स इन ए बॉटल. एक आयकतना एक विशेश दिसता. देवा लागीं किर्तनकार म्हणटा, म्हजीं दुकां शिस्त्यांत दवर. आज वांजेलाचें वासाप वाचता आसतना हें वाक्य कितलें एक अर्था भरीत म्हणल्यार आमकां कळटा. मोरी, मगदलाची मोरी वांजेलिस्त म्हणटा 7 देमसार तिचे तावन सोडयल्लें. 7 देमसार म्हळ्यार कामा, क्रोधा, मोहा, मदा, मत्सर असलें. म्हळ्यार एका रितीन ही मोरी संपूर्ण खोटी स्त्री मगदलाची मोरी. आनी खोटेपणान जियेल्ली, खोटेपणांच तिचें जिवीत जावंक पावलें. आनी त्या खोटेपणांतावन जेजू तिका सुटका दिता. 7 देमसार तिचे तावन भायर धांवडायता. आनी ताच्या उपरांत तिका जेजू म्हळ्यार इतलो मोगासो जाता, जेजूत सर्वस्व जाता. जेजूच तिचें नांव तिच्या तोंडांतावन जेजूचेंच नांव येता. आनी आपणाक सोडयल्लो, आपणाक राखलो, आपणाक बाचावी दिल्लो हो मेस्त्री मरण पावला म्हूण आयकून तिका पात येवंक जायना. इतल्या मोगासो आनी इतलो शक्तिवंत, इतलो बळवंत म्हजो मेस्त्री, म्हजो सोमी मरण पावला हें चिंतूंक समेत तिका जायना. देखून ती घडये फंडा सरशी येता. आमी पळयता परत फंडा सरशी येता. भोव फांत्यार उठोन येता. ती येता रडोन येता. कितली रडल्या गी ती गळीत ना. आयच्या वांजेलांत ते 4-5 फावटी आसा ते रडचें. ती रडता. देखून आंज बडी विचारता कित्याक रडताय, जेजू विचारता कित्याक रडताय. म्हळ्यार तिच्या दोळ्यांत तावन कंटिन्युअस दुकान देंवून आसात. तितलो मोग आसलो सोम्यान थंय मगदलाच्या मोरयेक. पूण तितल्या दिसा तावन रडताली. तिची दुकां निर्फळ जावनात. सोम्यान तिची दुकां बोटलींत भरून दवरली. एकच एक तिचें दूख व्यर्थ जावंक ना. कितलें व्हडलें इनाम तिका मेळ्ळें पळया तिच्या दुकां खातीर. जेजू
तिका तिच्या नांवान आपयता. पयल्यान तिका वळख मेळना सुमयांची माली म्हूण लेखता, पूण उपरांत जेजू तिका तिच्या नांवान आपयता. काली मोरये म्हणटा. पूण कितल्या सोबीत कयेन वांजेलिस्ट विवारसिता म्हळ्यार मोरये म्हणल्या गडे ही मागदलाची मोरी म्हणटा रब्बोनी. कशी वळख मेळ्ळी गी? सुमयांच्या एका उतराचेर तिका वळख मेळ्ळी म्हळ्यार सुमयां सुद्दां कितली मोकर नासली म्हूण आमी समजवेत. मोग करणाऱ्यांक कळीत आसा, जायतो मोग करतल्यांक कळीत आसा. तांणी तांचो वॉयस बदलून उलयलें जाल्यार तांकां कळटा. कित्याक म्हळ्यार तांची पर्सनॅलिटी म्हणटा हांव तें आपणा ती तांणी घेतलां. आनी एकल्याचें मोग करणाराचे तें व्यक्तित्व आपणाचें करून घेतलां. देखून त्या मनशान कितें केल्यार हाका वळख मेळटा. मोरयेक तशेंच घडलें जेजू थंय. सुमयान मोरये म्हणल्या क्षण हिका वळख मेळ्ळी आनी हिची ती दुखां आसली ती संतोशान बदलली. स्मायल, तिच्या तोंडार हांसो उदेलो, दुखां नपयस जाली. इतलो संतोश तिका भोगलो की आपणा मुखार आसा, आपूण मोग केल्लो तो सोडवंदार सोमी म्हणलें ती समजता. आनी कितल्या अपुरबायाचें सुमयांचें दर्शन तिका मेळटा. मोगाच्या भावा भयणीनो, जायते दुखां रडचो, रुदान करचें आमकां जायतल्या जाणांक आसा. जायतो जायत्यो संगती आसात, जायते कारणां आसात आमी रडच्याक. आमचे वैयक्तीक कारणां आसतात कित्याक आमी रडटा. दिसपरते रडता जावं पुरो म्हणजे पिडे खातीर आमकां कश्ट आसात, आमकां पिडा शिडा आसा, आमकां पांयांची हाची ताची म्हणल्यार दूख आसा, ती उणी जायना, सोडोन येता म्हणटा आसतना दुखां दिवची करगोवचें आसा. आमच्या कुटुंबांच्यानी आमकां पयस केल्ल्या वेळार, आमकां आमचें जतन करूंक फाटीं सरल्या वेळार, आमकां अपमान केल्ल्या वेळार, इन्सल्ट केल्ल्या वेळार आमी इतलें तांकां पोसलां. पूण आमचे पूत आमचे दुवा आमकां पयस केल्ल्या वेळार रडचे संदर्भ जायते आसात. आमच्या कुटुंबांत आण्वार आयिल्ल्या वेळार, पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमी रडता. आमच्या कुटुंबांतले एक सांदो भुरगें चेडूं वा चेडो वांगड्या वाटेन गेल्ल्या वेळार आमी रडता. अशें जायते पोटी आमी रडता आनी रडता. थोडे पोटी पब्लीक रितीन, थोडे जाण भायरले पळयतात आमी रडचीं आमची दुखां. पूण जायते पोटी आमची दुखां भायल्यांक दिसनात. आमी रडचें आमच्या खटल्यार जालें आमचें रडणें, दिसपरते आमी रडता जावं पुरो, पूण कोणाक कळीत ना. पूण देवाक कळीत आसा, सुमयांक कळीत आसा. आमचें एकच एक दूख भायर पडोवंक सोडिना. किर्तनकार म्हणटा, तुवें म्हजी दुखां बोटलींत भरून दवरलें, शिसलेंत भरून दवरलें. तर देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी रडच्या आमच्या दुखांत देव आमकां लागीं सरता. आमचो देव मनशापणाचो देव. आमचो देव मनशांक ताच्या कश्टांत लागीं सरता, भोवस लागीं रावता. दुखांत सुस्का आसतना तो आमच्या सांगाता आसा. पिडे शिडे वेळार सोमी आमच्या सांगाता आसा. आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार सोमी आमच्या लागींत आसा. देखून हे आमी समजा जाय. हो जावन आसा आमचो भावार्थ. मागदलाच्या मोरयेक तिच्या दुखांत तिणें बदलिल्लें. सुमयान ताच्या दर्शनांत आमकांय आमची दुखां तो बदलितलो, समाधानाचें संतोशाचें जिवीत आमकां दितलो. पूण आमी निरंतरी सुमयांतय मागा जाय, बरवसो दवरी जाय. देखून ह्याच बरवशान आमी किर्तनकाराच्या सांगाता आमची मनां आमची बोगणां सुमया मुखार आमी उबारया. एक गीत आमी गावया. जेजू आपयता, म्हाका तुका जेजू आपयता.
तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू माता तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता तुका आमची पुस्ता धैर्य आमकां भरता तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी दक्षण जेजू लागीं आसा खंयच्याय घडये उरलो दिल्यार दक्षण जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता कष्टान संभ्राताना नष्टान अडसाताना कष्टान संभ्राताना कष्टान अडसाताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उगलता निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उगलता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता सक्रामेंतांतल्या सोम्या मुखार आमची थोडी मागणी आतां उबारया. मागया आमी पवित्र सभेक खातीर पवित्र सभेक नवो मुखेली नवो पाप साहेब आमकां जावंचार आसा. थोड्याच दिसांनी प्रक्रिया चलत आसा. भाग्यवंत पाप आमकां येवच्याक क्रिस्ती भावार्थ चड आनी चड रुता करचो पाप साहेब आमकां लाबोवन दी म्हणून ह्या संदर्भार सोम्या लागीं आमी मागया. सगळे आमचे राष्ट्र सोम्याक आमी समर्पण दिवया. राष्ट्रांत थंय हांगा लढाय झगडें जावन आसा. कोमवाद चडोवन आसा. एकामेकाक दुस्माना भशेन लगचे मनीस सडल्यात. आमच्या राष्ट्रांत समाधान संतोष चडोवन दी. राष्ट्राच्या अभिवृद्धी खातीर वावुरचे मुखेली आनी त्या मुखेल्यांचे मन बदली म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. सगळे फिरगज कुटाम सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्या विगाराक सहायक विगाराक पुणशेताच्या डिरेक्टराक आनी सर धर्म भयणींक सांगाता लायक भावार्थ्यांक सोमी राखून व्हरून दी सांबाळून व्हरून दी. तांच्या हर एका वावरांत गरजांत सोमी तांकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया.
आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. कुटुंबांत समाधान संतोश सोडोवन येवन दी, मोग सोडोवन दी, एकसुरपण पयस सरोवन दी, एकामेकाक मोग करची, एकामेकाक सांगात दिवची जाणां आमकां आमच्या कुटुंबाचे सांदे जावूं दी. सुमयांच्या मोगान भरलीं आमची कुटुंबां, आमची भुरगीं बाळां जावूं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. जायते घडये संवसाराच्या साबार घडये झगडें झुजां चलत आसात. इज्रायल आनी आमी पळयता उक्रेन, रशिया आनी अशें हर एक घडये थंय हांगा लढाई जाता, झगडें जाता. संवसारार शांती समाधान सोडून येवच्या खातीर समाधानाचो आमचो सोमी जिवांत क्रिस्त सगळ्या संवसाराचेर आपलें बेसांव घालून दी म्हणून आमी मागया. पिडेस्त आमच्या भावंडांस आमी उडास काडया. विविध रितीन कश्टांच्या पिडेस्तांक प्रत्येक जाण आस्पत्रेनी वळवळच्या पिडेस्तांचेर, घरांनी वळवळच्या पिडेस्तांचेर सोमी आपलो आशिर्वाद घालून दी. तांची पिडा सोंसणीकायेन सोंसूंक आनी सोम्यांची कुशी तर बेगीनच बरें जावच्याक तांकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या गांवांक जाय पुरतो पावस येवन दी. जायते दग सडल्या, सबार कडेन उदक उणें जालां. देखून बरो पावस मेळच्या खातीर सोम्या लागीं आमी मागया. आमच्यो वैयक्तीक गरजो कितें आसात एक घडीभर सोम्यांच्या सक्रामेंतांतल्या सोम्या मुखार आमी दवरया. सक्रामेंताचें बेसांव जोडच्या पयलें आमी एक गीत गावया, एक चारण मात्र गावया. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನೇ ಗೀತ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. दिंबी घालया. सोम्यांचे आशिर्वाद आमी आमचेर घेवया. सोम्यांचे आशिर्वाद पडोवन दी आमचेर, आमच्या कुटुंबांच्या सर सांद्यांचेर. हांगासर ह्या पवित्र बलिदानाक आराधनाक हजर जाल्ल्या हर एकल्यांचेर सोमी आपलो आशिर्वाद घालून दी. ताचे आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या पिडेस्त भावा भयणींचेर. आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या कुटुंबांच्या भुरग्यांचेर, युवा जनांचेर, प्रायवंतांचेर. सोम्यांचो आशिर्वाद आमी मागया. हांगासर जमल्या हर एकल्यांक तांच्या कुटुंबांच्या सांद्यांचेर अशें देव
ताच्या पुता सुम्या मरिपात समाधानाचे आशिर्वाद आमचेर वतून दी म्हणून मागून गीत गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता करूया पुरविल्या त्या रूपा पोता नव्योळी आदल्या सोलवोनेच्या प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनांच्या ससना. आमेन. नव्याण्णवे येगितामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदनताका बोधिनामी अर्जयामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निसायकी विची महिमाताची करतांका विस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची वोडवी काय रसना वा कंठा ताची वळवळकाय नव्याण्णवे येगितामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसो. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. युनिटी इज स्ट्रेंथ. आयच्या दिसा आमी एकवटा विशयंत इल्लें चडीत जाणा जावंक प्रयत्न करतले. हांव एकवट बरो आसा वाडो बरो आसा. एकवट बरो ना वाडो बरो ना. वाडो बरो ना फिरगज बरो ना. कोणाकी दुरसून प्रयोजन ना. आमी आमकांच दुरसाचे. त्या देखून आयची वाचपां आमकां एकवटा विशयंत चडयेत जाणवाय दितात आनी कशें एकवटीत आसा जाय म्हूण सांगतात. फाटल्या आमच्या जिवितांत सबार फावटी आमच्या घरांनी आमच्या शेजारा एकवट तुटल्ल्या खातीर
वाड्यांत एकवट हे नासल्या खातीर पैसा आसलेल्या खातीर आतां आमी पश्चात्ताप पावया आनी नितळ अंतस्करणान देवा लागचें बक्षणें मागून हे मिसाचें बलिदान समर्पण दिवया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंशदांच अंकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बवार्थ्याचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गोवळे तुज्या शेळयांक उतरान चलोवंक आनी देखीन चलोवंक आनी पवित्र सभेक भगवंत बापांक पवित्र सभेक तूं वेळ दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो बवार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वसा. बावर्थ्यांचो तो वेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयचीय एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली. धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साथ दिवस आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मनान लेखतालो. तांचे मदें गरजन म्हणलो कोणी नातलो. भुंयबाट आनी गरदार आसलेली आपणाचे पुरा विकून मेळ्ळलो दोडू आनी धर्मदूताच्या पांया सरसीन दवरताली. आनी धर्मदूत हर एकल्या ताचे गरजे देखील ते वांटताले. अशें जुजे नांवाचो सीप गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नाबास म्हणचे बुजवण दितलो म्हूण धर्मदूतांनी आनीक नांव दिल्लें. आनी आपलें शेत विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू आनी धर्मदूताच्या पांया तळा दवरलो. देवाचे उतार ये. Servis por raza, mai mentonesla. Servis por raza, mai mentonesla. Servis por raza, mai mentonesla. Pod
तुवेची आंगवस्त्रां तो नेसला अधिकाराचो पाटो ताणे पेंगडाक बांदला सर्वेस पोराचा मैमेन तो नेसला. पृथ्वी तुवे तीर केल्याय ती बिलकुल हालची ना. आरंभतावन तुझे सिंहासन गट उबे आसा. ससनाताव तू आसाय. सर्वेस पोराचा मैमेन तो नेसला. सर्वेस पोराचा मैमेन तो नेसला. हालेलुया मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय अशें ताका सतमंतल्या हरेकल्या सस्तीक जिणी मेळच्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून निकोदेमा लागीं म्हळें तुमी परत्यान जल्मचे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावा नाका. वारें आपणाक कुशी आसा थंय वळटा ताचो आवाज तुका आयकता. तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याक अशेंच घडटा. निकोदेमान विचारलें हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें. जेजून ताका जाप दिली इस्रायेलांत एक शिकोणदार तूं तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मू. सतत हांव तुका सांगता जें कितें आमी जाणा आसा तें आमी उलयता आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्षी दिता. तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सतमानिनात. तर सर्गेंच्या संगती विशयांत हांव उलयन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमानतल्यात. सर्गेंत हांव देवान येयल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणी सर्गेंत चडोवन गेल्लो ना. जशें मैजेन अरण्यान सर्पाक उबारल्लो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमानतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवाचे उत्तर. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज म्हाका एक तुमकां काणी सांगूंक मन आसा. येदोळ काणयो सांगूंक ना हांवें, तिके सिरियस उलोवचें आहलें. आज तिकेशें स्टार्टिंगच काणयेन आरंभ करता. वापूरबायेची काणी. एक उदकाचें तळें आसलें. तळ्यांत उदक नाजाल्यार ताका तळें म्हणनात. ताच्या बगलेन एक रूख आसलो, वडाचो रूख.
थळ्यांत गिमेचे दीस जाल्यार उदक आसलें आनी त्या तळ्यांत कासव आसले, कासव, मस्त कासव. आनी एक गीद येवन त्या वडाच्या रुखार बसतालो. पळोवन आसचें उदकाक कासव तुमी जाणात अशें म्हणटो वयर घालून रावता. पळयलां न्ही कासव उदकांत जाल्यार हो म्हणटो वयर घालता. तातूंत मस्त कासव घाल्ले. गीद पळयतालो कोण म्हणटो वयर गेला. धांवून येता वयर तान वडाच्या रुखांतन गमट्याक धरलो काण घेवन गेलो. दिसाक एक कासव खातालो गीद, सद्दां एक कासव. गमट्याक धरचे व्हरचे. आतां कासवांचें संतान उदकांत उणें 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 जावन आयलें. थोडे व्हडले व्हडले कासव आहले, थोडे धाकटे, थोडे भुरगे कासव, पुरा मस्त आसले. आतां संको देंवलो. त्या देखून कासवांनी एक मिटींग केलें, उदका पंदा मिटींग. ह्या गिदाक कालें करचें. आमचो संको इतलो आसलो, इतलो उणो जालो आनी मुखार अशें जाल्यार आमी चक्कडी आरपोवन वेतले. हांव त्या देखून सजेशनां दिया, बरीं बरीं सजेशनां दिया कितें करचें गे म्हण ह्या गिदाक. थोड्यांनी सांगलें आमी मांडो वयर घालचोच नाका. मांडो वयर गेल्यार ताका दिसता न्ही, तो येवन धरता. आनी एकलो म्हणलो मांडो वयर घालनासतना कितले वेळ तें प्रवी येता, मांडो बंद घाल नंतर वचे गे. जिवितांत मांडो वयर घाली म्हणटा सक्कडी. सक्कडांक आमी दिसता जाय आनी आमी हेरांक पळय जाय. त्याच प्रमाणे मांडो सकयल घालून तें सजेशन प्रयोजन ना. तें एक दोन दिसांक वडणी म्हळ्यार वडणी. हे लायफ लाँग मांडो सकयल घालचो म्हळ्यार अर्थ आहे. जायना म्हणलो. आनी एक कासव ताचें सजेशन दी लागलो. आमी कशें म्हणी करन ताका भूत शिकयचें. वय सांगचें बरें, भूत शिकयचें म्हण आमी म्हणटा कशें शिकोवची सांगाचें न्ही म्हणून. तशें चिंता पाठोवन एक अर्द्या वराचें डिस्कशन पुरा जालें. मागीर एका कासवाक, म्हाताऱ्या कासवाक तिके प्रायज जाल्ली न्ही, आयडिया बरी आयली. तो म्हणालो आमी एक आयडिया करया. अशें आमी गिदाक फसयचें, फसयचें आनी नाश करीचें. तें कशें? अशें करया. पळय, एक कासवान मात्र मांडो वयर घालचो. आमी घडये 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 घालना वचना एकल्यान मात. ते जाल्यार गीद पळयता पळयता त्याच कासवा कडेन धांवन येता. तो येतना मांडो पंदा. ते जाल्यार गीद पाटी धांवता. थंय वचून बसल्या उपरांत आनी एकल्यान मांडो वयर घालचो. चुकलो न्ही, परतून धांवन येता. परतून ताचो मांडो पंदा येता, मेळना. अशें खर्न 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 आमी ताका सलवायचें. आयडिया बारी बरी. अशें खर्न आमी ताका सलवायचें. आनी अशें केलें की तांणी मिटिंगांनी पुरा जालें. अखेर केलें मागड्यार पुरा सक्कडी अखेर जालें. दुसऱ्या दिसा गिदाक फसोवचो. गीद आयलो, बसलो रुखार. खरी एक दीस इतले मांडे वयर दिसतले. आज कोणाचो मांडो ना न्ही. हळे एक आयलो. गिदान थंयच पळयलें. इशें दिशें पळयता कोणाचें ना, एकच मांडो आज वयर. हाकाच वरी हांव म्हणलो धांवून आयलो सकयल. तो येताना तूं ताका पळोवनता न्ही मांडो पंदा. लागीं आयलो, मेळनासतना फाटीं गेलो. तो फाटीं बसतना आनी एकलोसो मांडो वयर आहा. अरे, परतून धांवन आयलो, परतून धांवन आयलो. मागीर एकलोसो मांडो वयर आयलो. एकूच फाटीं गेल्लो म्हण. अशें एक 50 फावटी ताणें धांवन येवचें पडलें. पूण ताका कासव मेळल ना. निमाणें कितें घडलें कोत्ताय तुमकां? आनी हांवें घडये घडये फाटीं येवचें कित्याक हांगाच गुंवता म्हणलो. आनी कासव आनी गीद धांवून आयलो. हे दोळाचो पुरासण जाल्या कांय करूं जायना. पुरासण जावन जावन परतून इशीन दिशीन गेलो. एकल्यान तेणें मांडो वयर गेलो आनी एकल्यान हेणें वयर गेलो. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಶಿನ್ करता आसतना आका पुरासण्यान कांय करूंक जालें ना. उदकाक पांय लागतलेच लागले. कासवांनी येवन तांच्या प्लॅना प्रमाणे धरले आनी वण व्हरून गेले. उदकाच्या पंदा सागोरांत व्हरून गेले. थंयसर आसलेल्या केदांत व्हरून बुडयलो. शिकयता बूत तुका, शिकयता. कितल्या जाणांक केलाय, कितल्या जाणांक केलाय. बुड्डिली म्हाका, बुड्डिली म्हाका. ऐश, गीत आउट.
ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. तांचे चिंताप एकच रितीचें जाल्लें, तांची कृत्यां एकच रितीचीं जाल्लीं आनी तांचो एकवट आशिल्लो. एकलो बेटाक वडतना आनी एकलो बैलाक वडिनातलो. सक्कडी म्हाताऱ्याक कासवान सांगलेल्या प्रमाणे केलें आनी त्या गिदाक तांणी नाश केलो. त्या दिसतान तांकां बेन आसतना ते जियेले, तांचें संतान वाडलें. एक ल्हानशी काणी पूण भोव अर्थभरीत काणी जावन आसा. एकवटांत कितलें बळ आसा की म्हूण कळटा. सांगता मेळ्ळ्यार जाता. सारोणी पळयल्यार न्ही एक हीर काणकां जडूंक जाताय जायना न्ही. कितले 4-5 जायल्यार थोमान जायना जडूंक. जरलो मारून कितें जायना असो करून 4-5 धरल्यार. की मोटी आसल्यार टप्प मारी येता, बरें जडी येता. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. तशें जाल्ले निमती आतां हें हांवें कित्याक सांगलें गे म्हळ्यार आयचें पयलें वचप एकवटा विशयन जावन आसा. इगर्जमतेच्या सुरवेर बरो एकवट आशिल्लो. कित्याक ते एकामेका जाणा आशिल्ले, एकामेकाक वांटून घेताले आनी तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातुल्लो, सगळ्या कडेन आशिल्ले. आतां आमच्या काळार पुरा गरजेवंत चड जाल्यात. गरज नातिल्ले कोणी नात, पुरा गरजेवंतच. त्या देखून तांच्या त्या काळार गरजेवंत म्हणलेले कोणी नातिल्ले. त्या काळार बार्टर सिस्टम आशिल्ली. आमगेर पणस विकला, ताका 1 शेट दिया, हाका 1 शेट दिया, वांटून घेताले. आतांचे पणस विकल्यार कोण व्हरता थंय तांगेर म्हणसर हांगा व्हरून माडाक गेले आसा हीट जाता न्ही. एकल्याच्या घरा मोगी गेल्यान मस्त जाल्यान तांकां थोडी इतली आनी एकल्याच्या घरा वालची भाजी माटोव गेल्यात कितले म्हणना दिलें, तेंडली दिली. आमगेर कुवाळे कंडाबाटे जातात आनी एकल्यान आवाळे हाडूंक सुरू केले. अशें एकल्याच्या घरान ताणें दितना आमी कितें दिना. ताणें बरो हाडिलो म्हाका, हाणें बरो हाडिलो, आमी व्हरून दिता, आमी व्हरून दिता. अशें एकामेकाक दिवंक सुरू केलें. गरजेवंत कोणी नातुल्लो, सगळ्यांकी सक्कडी आशिल्ले. एकल्यान एक आयटम दिल्यार पळोवता सगळ्यांकी व्हरून. जाय तितले जाणांक मेळटा आनी त्याला संतोष दडतो जाता. दिल्ल्यांत संतोष आसा, दिल्ल्यांत एकवट आसा मात न्ही, संतोशी आसा म्हणलें आयचें पयलें वचप आमकां सांगता. आनी बार्नाबास ताचें नांव जुजे सिप्र गांवचो. ताणें एक मेट तो मुखार गेलो, आशिल्ली आस्त पुराय इकली. मेळ्ळलो दुडू हाड धर्मदुता कडेन दिलो, वांटा लोकांक वांटा. तसलें एक एटमॉस्फियर आसत जाल्यार तो समुदाय कसो आसत वो अपूर्व आसता. थंय खंडीत लढाई ना म्हण अर्थ. लढाय आहल्यार म्हणटा ते, लढाय आहल्यार म्हजें तोंड इशीर ताचें तोंड तशें, एकामेका पळोवंक जायना. त्या देखून सुरवेली इगर्ज भोव मोगान जियेतली. आयच्या प्रसंगाचो दुसरो भाग निकोदेमा विशय. निकोदेमाक तुमी जाणात न्ही, जाणा ती कोणी वांजेलान ताचें नांव आयिल्लें गोत्ताय कोणाकी? निकोदेम. एक फारिजेव म्हळ्यार इल्लें शिकिल्लो, इल्लें शिक्षण आशिल्लो, जाणवाय आशिल्लो आनी जेजूच्या मोगाचो. ताका जेजूक मेळोन जाणवाय आपणाक मोग नाशिल्लें, पूण उरिल्लें सोडनातलें. देखून तो रातीचें येतालो, दिसाक येवंक जायना, भियेन दिसतालें. एक बारीक लागशिल्लो चामचा म्हणटात न्ही घडये घडये आयल्यार, तशें चामचा म्हणटात म्हणून लो रातीचें येतालो सम्याचें आयकोंक नवी जाणवाय जोडूंक. आनी एक दीस अशें जालें की जेजून निकोदेमा लागीं म्हळें, परत्यान जल्मल्या शिवाय सर्गींच्या राजाक वचोंक जायना. हुशार मनीस निकोदेम दाड्डो जालो, एकदम दाड्डो जालो. परतून जल्मोवचें कशें? आतां येदो व्हडलो जालो हांव, म्हाका ल्हान भुरगें जावंक जाता, कशें आवयच्या गर्भाक कशें हांवें पडयेचें? असलें चिंता ताचें आयलें. आनी त्या वेळार परत्यान जल्मोवचें कितें गी म्हणून आमी आतां समजून घेवचें. मोबायल पळयला तुमी, मोबायलार व्हडली व्हिडियो येतात, व्हडले व्हिडियो पिंतुरां येतात.
पिंतुरां व्हडलीं करतात अशीं करतात ल्हान जातात व्हडलें करया ल्हानी करयात आतांच्या मोबायलार भुरग्यांक कोत्ता आसतात म्हळ्यार भुरगीं कुडले कळटा येदे अशें आहलें अशें करतात अशें बटां वट जालें आतां स्पश्ट दिसता निकोदेमाक तें पुरो त्या टायमार नातिल्लें मोबायल ना जाल्यार तो विचारतो ना सवाल येदो व्हडलो हांव येदो ल्हान जावचो कसो म्हणून तूं मोबायल पळय म्हणून येता आहलें मोबायल नातिल्लें त्या देखून निकोदेमान त्या देखून ताच्या मतीक गेलें आमी व्हड आसल्यार ल्हान जावंक जायना परतून जल्मोवंक जायना पूण जेजून खंयच्या अर्थान सांगलें गे म्हणून आतां आमी पळोवचें नव्यान जल्मोवचें म्हळ्यार भितरलें सैम बदलोवचें पवित्र आत्म्यान जल्मोवचें पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या घडलें मस्त बदलावण येता चिंतल्ले बरें आमी आसना बायलान मात तशेंच आसता आमी पळयात भितर बायली कात बदलना पूण भितरली मोत बदलता बायली कात बदलना भितरली मोत बदलता बायलो वेस बदलना भितरलें चिंताप आनी दृश्टिकोन बदलता त्या देखून आळशान सुटसुटीत जावचें कळ्ळें न्ही आळशी रेडो सांगल्यार आयकना वेगळार उठना 8 वरां म्हणसर न्हिदता आळशान सुटसुटीत जावचें गर्व्यान मैपासी जावचें नव्यान जल्मोवचें दरबस्त करचें तेल्यान सुक्षीम जावचें आनी अती सुक्षीम आसलेल्यान तिकेशें उदारी जावचें सुऱ्यात्यान उदारी जावचें रागिश्टान समाधानी जावचें पोटाऱ्यान काण्याचो वरबोसिल्लोसो रवोवचो घेणभर वस्तू न्हेसून विश्वे दाखयतल्यांनी माणसुगी सांबाळची इतलें केल्यार कितें जाता आमी नव्यान जल्मता आमी बदलता आनी नव्यांचो रूप आमकां मेळटा परतून आमी पळयता वायच्या सुवार्तेंत वारें आमी पळोवना ताचो आवाज आमी आयकला थोडे फावटी पावस येता आवाज येता आपल्या गुज वारें वळटा म्हणी पळयचे आवाज करन जाता वारें खंयसर उत्पन्न जाता वारें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता खंय ताचो स्टॉक आसा हें कोणाक गोत्ताय गोत्ता जाल्यार आतां वयर गेलयात आमकां येयल्लें सांगयात कोणाकी गोत्तू ना आमकां विज्ञानिकी गोत्तू ना सुद्दां कडून जावना वारें खंयसर उत्पन्न जाता खंय स्टॉक आसता खंय धांवता इतल्या आवाजान गेल्लें वारें खंय वेता कळीत ना विज्ञानिनी समेती सोदून काडूंक ना त्याच प्रमाणे आयची सुवार्ता सांगता पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या म्हणजे स्पिरितान भरलेल्या हर एक लागीं अशेंच घडता एक फावटी पवित्र आत्मा तुजे थंय आयलो जाल्यार तूं बासाबासांनी उलयताय तूं अजापा करूंक शकताय पवित्र आत्म्याची 7 देणी लाभतात आनी 12 फळां पवित्र आत्म्याची मेळटात ती मेळ्ळेले व्यक्ती संपूर्ण बदलतात नवेच जातात त्या देखून नव्यान जल्मोवचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक स्विकार करचो पवित्र आत्म्याक घेवन ताचे सोवें आमी जियोवचें तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो इगर्ज मतेच्या सुरवेर एकवट आसलो कित्याक कसो आसलो जाणा तुमी कित्या खातीर आसलो म्हळ्यार तांणी पवित्र आत्म्याक घेतिल्लें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें पवित्र आत्म्या सांगता जियेतले आनी त्या देखून ते एकवटीत आसले पवित्र आत्म्या थंय सक्कडी एक जावन आसले तांचे मदें डिविजन नासलें आनी आतांय आमच्या वाड्यांनी आमी हें वाचप केदाळें वाचता आमच्या वाड्याक एकवटीत कर म्हण म्हणटा
एकवटान जियोवचे बरी आमी आशेता एकवट्यान जियोवंक आमी आशेता पूण थोडे फावटी कशे कस जातात कित्याक म्हळ्यार नूदेट वंजी नुर्तेंगी म्हणटात आयकलें नूदेट वंजी नुर्तेंगी आसता हाताची 5 बोटां एकतले एक नान्ने एक मोठें बोट बारीक लांब पूर आसतात एकच नान खरी एक मनीस एकच लेक आसनात त्या देखून दुसऱ्या वातावरणांत वाडिल्ली आनी व्हड जाल्ली तांचे मदें एकवट हाडूंक बारीक कश्ट पूण एक साद आसा केवल पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी मात त्या देखून आमी मागया आज आमचे थंय पवित्र आत्मो येवच्या खातीर आयल्यार भावना रावच्या खातीर आनी घरा वेताना व्हरून वयच्या खातीर हांगाच सोडून वचनाकात पवित्र आत्म्याक खाण घेवन घरा वयचें आनी ताच्या प्रेरणान जियोवचें आमेन. उंडो वायनांना मी आयल्या अत्रेका ओपून दिता घालतो ताचे काणिकाचे बापा तुझे दैवीक पेसा घालतो ताचे काणिकाचे बापा तुझे दैवीक पेसा मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका काणिक्यात या सर्गी बापा मोगमसो आटा कोण आसा तो सोडून दी प्रत्यक्षां दी सारके तुझे आमचेर येवं दी तो सोडून दी प्रत्यक्षां दी सारके तुझे आमचेर येवं दी मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका आमकां सामी समर्पिता काणीक जा मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका म्हज्या बाबा भयणीनो आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. सर पदवेदारा देवा वर्त्या बापा तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून आमी तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियोवन ससनाची सरवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया मेती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित बापा सर्पद्वेदरा आणि शासनाच्या देवा सर्व कळी आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सांजू हांव पॉल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तोती गायता पवित 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 तलवारांचो सर्वेस करतो सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Babartaso good purgatoria सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अक्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा केप्रे तुमेंचेर विस्तारलेल्या ज्या पवित्र सभेचो उडास कर. पिटर पावलो आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन धर्मदुता भगिवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्या जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगाता म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां आनी आमची सुकेल्या पक्षितां तशी आमची पदकां भोगूस आनी आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांच काल तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडये संवसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संवसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संवसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमकां सुमेस्तांक एकवटावचो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी सुमेस्तां सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूत रुसांच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ. 169 D47.
सोमिया काळजा ते मून मागता म्हाकाच तुका दिवू तुजी दये जाता पाणा तुझ्या पोस्तार कोरपे जला बैठा सुको केल्या जेल्या गोपा पाटी घेता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा किमोल मागता म्हाकाच तुका दिवू तुजी दये जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा ते मून मागता म्हाकाच तुका दिवू तुजे दयेक जाता सोम्या म्हाका शिकय जावच्या तुजे बरी सर्वां समोर करच्या हांवें संवसारारी स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा ते मून मागता म्हाकाच तुका दिवू तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा ते मून मागता म्हाकाच तुका दिवू तुजे दयेक जाता प्रार्थोया भोवमोगाळा बापा सांजू हांव पोल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो ह्या खालत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां तेंचो सरकार कुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळचें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो मिसाचें बलिदान संपलें वचून येयात सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां दैवीक मोग शिकय तूं आमकां जावं दुसऱ्या
बऱ्या गुळ्या दैवीक शिकय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली सर्वणेची महिमा शिकयली कुर्सा सोगूडची जिविता तुझ्या दिली वोड मेलपा बागेबोन सुवाव पाऊल दुसऱ्या वंदिता सरबोक दिन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां सर्गींच्या बापा बागेवोन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र उकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जिवंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां मोक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमीय पाळूं एकामेका बोगसून जिवंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्या न्हू ह्या पुंतळाक सबार अर्गां उले घेवन तुमी आयल्यात फाटल्या 10 वर्सांनी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतेन तुमच्या आनी आमच्या एकल्याच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां देखून ह्या महान संता खातीर आमी ताका देवाक अर्गां दिता आसतना ताणें जियेल्ली ती मोगाची बोगसण्याची जिणी आमी जिवोवच्याक प्रयत्न करया परगांवाक शाबितायेन पावुल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत दुवेक बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत एक घडी बोर आमच्याय जिवितांत जाल्लें बरेंपण ह्या महान संताच्या विनवणे मुखांतर वळखून घेवया आनी देवाक अर्गां दिया बो काकुळदारा बापा बागेवोन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवाजता ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये बागेवोन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परजळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका तुजी आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवोवंक आमकां कुमोग कर तुजी बागेवोन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन सबार गरजो घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात सबार जाणांनी तांच्या गरजां खातीर मागोवंक जुवांव पावल दुसऱ्याची विनवणी मागल्या तांचे सगळे इरादे आतां आमी जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर देवाक समर्पून दिता आसतना आमचे इरादे आमी सर्गींच्या बापाक भेटोवन दिवया दुवेक बरी सैरीक फावो जावंक भुरग्याच्या बऱ्या भलायके खातीर आवयक बरी भलायकी कुटुंबांतल्या सांद्यांच्या बऱ्या भलायके पासत व्यापार बऱ्या रितीन जावंक एकल्याक UK शिकप जोडूंक स्कॉलरशीप फावो जावंक बरो आवो फावो जावच्या खातीर भुरग्याचें काजारी जिवीत बरें जावंक घरांत आसच्या सांद्यांक शांती समाधान मेळोवंक एका भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक एकल्याची विजा रिन्यू जावंक पांयांच्या गांठीची दूख आनी उलोवप गूण जावंक पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक पुताक बरें काम मेळोवंक परगांवांक बऱ्या रितीन वचोन पावोवंक गोवाक वायट संवयांतली सुटका मेळोवंक एकल्याक फावो तें पेन्शन ताच्या कामाच्या जाग्यार फावो जावंक
पांयांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक मांयक बरी भलायकी मेळोवंक एका जोड्याक दुसऱ्या भुरग्याचें देणें फावो जावंक भायर पडिल्ली कार्यामणी मेळोवंक एकल्याक प्रमोशन मेळोवंक दुवेसामियाचो फुडार बरो जावंक कृशेचो वायवाट बरो जावंक एकल्याक वायटांतावन सुटका मेळोवंक एकल्याची पिडा संपूर्ण गूण जावंक घर विकून वचोवंक आनी रीण फारीक करूंक आदार पांयांच्या शिरांची आनी आडांची दूख गूण जावंक एकल्याक जर्मनी MBA करूंक आर्थीक कुमोक मेळोवंक काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक एका भयणीची कोर्टाची क्रिमिनल केस बेगीनच इत्यार्थ जावंक कोर्टांत आशिल्ली मार्गाची केस बऱ्या तरान इत्यार्थ जावंक दुवेक IT फिल्डांत बरें काम मेळोवंक जाग्याचें रिजिस्ट्रेशन बेगीनच जावच्याक एक घडी बोर आमच्याय काळजा मनांत आसच्यो विनवण्यो जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या विनाते मुखांत्र देवाक समर्पून दिया आमच्या कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्त प्रायवंतांचो उडास काडन तांचे खातीर मागया ह्या दिसांनी मुखल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी जावंक आसची बरीं फालीं देवाच्या आदारान बऱ्या रितीन जावच्या खातीर मागया विशेष रितीन आज सांजेर नित्यादार वाड्या फेस्त बऱ्या रितीन कसल्यो सडकळी नासतना जावच्या खातीर विशेष रितीन आमी मागया कुटुंबांनी आसची आमचीं भुरगीं बेगीनच तांचे शिकपा वरास आराम जाता आसतना ह्या आमच्या सगळ्या भुरग्यांक मुखलें शिकपा वरास बरेपणान बरुल्लें जावं दी म्हूण मागया देवादीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सासणीक विशय मागया देवादीन जाल्ल्या आमच्या पापा साहिबाक देव सासणीक विशय दिवं दी म्हूण मागता आसतना मुखल्या दिसांनी पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक एक बरो गवळी जेजूच्या मना सारको पाप साहिब आमकां बेगीनच फावो जावं दी म्हण खालतेपणाय मागया तूं आमकां पाव येवकारिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भोगता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं आमेन सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमचीं पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशेन जेजू भगिवंती मोरये देवाचे माये आमा पपियां खातीर विनतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सोम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गेच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोमाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भवार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमचे पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्यान भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवाळ आमचे सर विनवण्यो आमी तुका तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो
आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा. ताचे देखीन संतेपणाची जिणी जियोवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगोवंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे वयर देवो. दयकन बसात. मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या बागी दिसा संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवन जगतो संदेश दिवन एकवटांत बोळ आसा म्हूण सांगून आमी क्रिस्ता थंय एकवटीत जावंक उलो दिल्ले मानादीक दोतोर रोनाल्डो कुटिन्ना आमच्या पुनशेताचे रेक्टार तांचो तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या बागे दिसा अर्था बरीत आराधन सोलोवन व्हरून जिवांत क्रिस्ता थंय आमचो बरवोसो सोडोवंक आमकां आदार दिल्ले मानादीक बाब विन्सेंट डिसोजा कृपा साधना तरबेतघराचे रेक्टार तांचोय हांव उपकार बावडटां आनी तांच्या मिसावाक सर बरें मागतां. देव बरें करूं. आयच्या दिसा आमकां मागोवंक गायना मुखांतर कुमोक केल्ले मानेस्त विजय वालेन्शिया तांकां सांगात दिल्ल्या गायन मंडळीक देव बरें करूं. तशेंच डिवायन वर्ड टीव्हीचे रॅन्सन हांगासर विडियोग्राफी करन आसात तांचोय हांव उपकार बावडटां. हांगासर विडियोग्राफी केल्लें चित्रीकरण हर एक आयतारा दीस 1:15 तुमच्या डिवायन वर्ड टीव्हीचेर तें पळोवंक मेळटा. तशेंच बुधवाराचें डिवायन वर्ड यूट्यूब चॅनलार पळोवंक मेळटा. हें तुमी गमनान दवरचें एकामेकाक सांगचें. हांगासर आल्तार बऱ्या रितीन सोबीत फुलांनी सोबयल्या सिस्टर पिलोमिना आनी सांगाती सिस्टरांक सिस्टर ज्योती आनी सिस्टर जोसेफीन तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां स्पॉन्सर दिलां देवादीन सिस्टर सिंथिया डिसोजाचो मोर्नाचो वार्शीक उडास काडन तिच्या भाऊ भयणींनी आनी कुटुंबादारांनी नित्यादार वाडो तांचो आमी मनापुर्वक उपकार बावडटां. जुवांव पावल दुसरो तांचे खातीर देवा लागीं विनाती करून दी आनी कितें तांच्या जिवितांत तें आशेतात तें सगळें तांकां फावो करून दी म्हूण मागता आसतना देवादीन जाल्ल्या आमच्या सिस्टर भयणीक तस्सू दयाळ बाप सस्नीक विशो दिवन दी म्हूण आमी विशेश रितीन मागता. तशेंच आयच्या दिसा 7 जाणांनी मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला तांचोय हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमच्या धार्मीक स्टॉलांत दुंपू वाती आनी हेर वस्तू मेळटात. तुमी भेट करी येता. आमच्या पुनशेतांत एका मंगळारा दीस हांगासर 10 मिनटांचेर आमी दैवी काकुळचो तेर्स उपरांत आराधन मीस नोवेन चलोवन व्हरता. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ह्या पुनशेताक तवळ भेट दिवन इंडुलजन्स जोडून देवाची आशिर्वादां जोडच्याक हांव तुमकां उलो दितां. हांगासर आमचें पुनशेत आमी भोव आपुरबायेन ताची नितळाई सांबाळचे प्रयत्न करता. देखून तुमी हांगासर आयिल्ल्या वेळार पुनशेताच्या भितर आनी भायर प्रत्येक जावन वॉशरुमांनी नितळाई सांबाळूंक आमी तुमकां मोगान उलो दिता. दोनपरांच्या जेवणाक हांगासर तुमकां स्पॉन्सर रावोंक मंगळाराचें अवकाश आसा. एका जेवणा फाटल्यान रुपये 15,000 तुमच्या कुटुंबांनी बरें पालें जाल्ल्या वेळार आनी कितेंय बरेंपण जाल्ल्या वेळार तुमकां हांगासर जेवण दिवंक अवकाश आसा. आनी तुमी ह्या पुनशेता खातीर दिवची हर एक फुलवा पाकळेची कुमोक आमी मोगान स्विकार करता. फाटल्या 10 वर्सांनी जायतें बरेंपण ह्या पुनशेतान जालां हें तुमच्या वरवीं म्हूण सांगूंक म्हाका संतोश जाता. तुमचो सहकार पाठिंबो हर एक दीस आसा. देखून तुमकां हर एकल्याक हांव आमच्या रेक्टराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा.
आयच्या दिसा नित्यादार वाड्याची तांचो वाड्या फेस्ती सांजेर आचरण करतात देखून सांजेचो संभ्रामी तुमचो बरो जावं दी म्हूण आमी आशेतां कितेंय भियोवची गरज ना सगळें बरें जाता नित्यादार सायबीण आमच्या सांगात आसा आमी मागिल्लें तें दिता देखून आज हांगासर व्हडा संख्यान तुमी नित्यादार वाड्या घरा आयल्यांत हेर वाड्याचीं आसात वाराड्यांतल्या पिरगजेंतलीं तुमी आसात तुमकां मोगाचो स्वागत आनी प्रत्येक जावन आज हांगासर तुमी काणीक वांडिल्यात त्या खातीर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां आमी आयच्या दिसा जेवणाक स्पॉन्सर तशेंच मुडदोम दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती वांटतल्यांक मनादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्ना बापांनी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती वांटच्याक हांव उलो दितां आमकां जेवण वदाकसून दिलां देवादीन सिस्टर सिंथिया हिच्या उडासाक तिची भाऊ भयणी कुटुंबादारां नित्यादार वाडो मुडदोम दिवन आमकां आदार दिला नित्यादार वाड्या घरा आयरीन डिसिल्वा नित्यादार वाडो कॅलिस्ट स्टेल्ला वेगास नित्यादार वाडो जोसेफ डिसोजा नित्यादार वाडो एलिझा पिंटो फातिमा दुसरो वाडो सेवरीन सिक्वेरा संपिगे ग्लेविटा सल्डाना मेर्ला पदव लॉरेन्स आयरीन पिंटो आनी कुटाम बागेवन कुर्सा वाडो लॉरेन्स आयरीन पिंटो आनी कुटाम बागेवन कुर्सा वाडो जॉयल डिसोजा आनी कुटाम नित्यादार वाडो पेल्सी डिसोजा आनी कुटाम नित्यादार वाडो नील पुर्ताल नित्यादार वाडो लोरिन डिसोजा पवित्र काळजा वाडो पाउलीन डिसोजा जल्मा दीस आचरण करच्या संदर्भार बाळोग जेजू वाडो तिका आमी बागी जल्मा दिवस मागता रोनाल्ड राजेश पिंटो नित्यादार वाडो जोसेफ लोबो निर्मार्गा मुडदोम दिवन आदार दिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले हांव ताच्या उपरांत तुमच्या मातयार हात दवरून मागतले हांव ताच्या उपरांत निमाणें गीत जाल्लेंच तुमकां रुचीक जेवण हांगासर आसा देखून मालगड्यांक आनी भुरग्यांक पयलें अवकाश करून दिया उबी रावा सर्गेंच्या मोगाळ बापा आमकां समेस्तांक इगर्जमतेच्या सुरवेर आसलेल्या बरी एका कुटुंबाचे संदे करून तुवें हांगासर हाडल्याय आनी आयच्या ह्या दिसा आमच्या पात्रोन सांजुवांव पॉल दुसऱ्याची मजत सोदच्या ह्या वेळी नित्यादार वाड्याकारांनी तांचें फेस्त चलोवचे ह्या संदर्भी सबारांनी काणीक हाडल्या ती तुवें स्विकार केल्याय तशेंच मानाच्यो वाती मुडदम रावन ताणें वेल्यात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां वेळ आयला जेवणाचो हें जेवण आमकां दिलां सिस्टर सिंथियाच्या कुटुंबाच्यांनी तिच्या आत्म्या खातीर आमी मागलां आनी परत आमी मागतले हांव तसोच हें जेवण स्विकार करूंक आमचो संको आज मस्त आसा कांय नित्यादार वाड्याची मस्त जाणां आयल्यात म्हूण म्हाका भोगता आनी तांच्या सांगाता आमी हेर संवेस्ताय हांगासर आयल्या आमकां तूं पळोवनूच आसाय आनी आमचेर तूं आशिर्वादान बेसांव घालूनच आसाय त्या देखून आमी तुका अर्गां दिता आनी आयचे जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद बारीक गरजेचें कित्याक म्हळ्यार दोश जेवण आसा म्हणून येदोळस पाद्रेपान सांगलां आनी ह्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल तें स्विकार केल्लें आमकां जिवितांत एकवटीत करून दवर आनी आमी आज आयकल्लें हांगाच सोडनासतना सीदा घरा व्हर काळजान मनान दवरूंक तूं आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सरपोत बेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आनी हांगासर आसलेल्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं
Pag-iwon sumaw pag-dusro Santo aduni kalanto Bernadang tu apur baitso Bermantu bergasro Servan serman wallo Bernadang tu apur baitso Bermantu bergasro Servan serman wallo Sis kuni bumi sepiso Krista daru berhulu dilo Eukarisa semoksi kailo Boktu bagi bon moriso Sis kuni bumi sepiso Krista daru berhulu dilo Eukarisa semoksi kailo Boktu bagi bon moriso Pag-iwon subang pag-dusro Santo aduni kalanto Bernadang tu apur baitso Bermantu bergasro Serwang serman wallo Bernadang tu apur baitso Bermantu bergasro Serwang serman wallo Kristaso patla koru prerantu Boksane zorcha kamka adastu Utmani ekor zorcha karantu Deivika kulti sobol boktu Kristaso patla koru prerantu Boksane zorcha kamka adastu Kutmani ekor serta karantu Deivika kulti sobor kotu Pag-iwon sumang pag-dusro Santo aduni kalanto Bernadang tu apur baitso Bermantu bergasro Serban serman wallo Bernadang tu apur baitso Bermantu bergasro Serban serman wallo Moral putra sowi Angkat mori Asyirwad diwangka San João Paulo II, ama kapasur bagian kursus jegruin yarakam cedewang jan smanit Bapak Jepta Jani Boy dan Kecinawi